तेणें आमकां जायतो आदार दिला. आयजूच न्हू सदांच दिता आमकां आदार. आनी हांव ह्या सगळे सायबीण भाटाच्या वॉर्डान बांदार आनी आख्ख्या ह्या कार्यावाडा सगळे भाव भयणाच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा. क्रेत भाशेन आमचो चेअरपर्सनूय आहा. आमकां कितें ना म्हणना दाजी केन्ना फाल्यां नाल्यार आयज पूण कोत्ताच. आनी हे सेवरेज ह्या वाड्यार सेवरेज ना पूण तेणें डेम्पो कोड उलयला आनी तेणें फुडाकार घेयला. हें जातलेंच काम कित्याक ह्या वाड्यार एकूच वाड्यार सेवरेज कनेक्शन ना आनी तें बेगीन जावचें म्हूण हांव देवा कडेन मागता. सायबीण भाट ह्या भागान आमी इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा आनी हो अरावंड 17 लाखाचें काम आसा. आनी 17 लाख हे गव्हर्मेंटा थ्रू MLA फंडांसून आसा. पयले फावटी ऑनरेबल CMान आमच्या सगळ्या MLA बारीक बारीक गल्ली खंय आसा थंय वचून काम करपाची एक संद दिली. आनी खंय खंय कामां जावंक शकना नाल्यार खंय अडखळी आसता थंय पसून आमकां MLAक एक फंड दिलो 2.5 कोटीचो आनी त्या MLA फंडांसूनच आज हें काम हांगा चालू आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगाच न्ही जाल्यार प्रत्येक कडेन सगळ्या 25 वॉर्डा भितर आज भरपूर कामां चालू आसा. आनी कामां येवपा आसा पयर आनी 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्सची कामां आमी एप्रूव करून हाडिल्लीं आसा. अरावंड म्हाका दिसता 6 ते 7 कोटीची कामां सगळ्या वॉर्डांनी परत एकदां जातली. आनी हें दाखोवन दिता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज सर्वांगीण विकास जसो म्हणटा म्हणजे ऑपोजिशन रुलींग न दवरता सगळ्या गांवचो विकास सगळो वाड्याचो विकास हे करपाक फुडें सरिल्ली आसा. अशें खुबशीं कामां आतां ह्या दिसांनी चालू जातली. बाय मे एंड आमी मेजॉरिटी कामां कंप्लीट करपाक सोदतात आनी बाकीची कामां जी आसा उरतात ती आफ्टर रेन्स पावसा मागीर आमी सगळी हातान घेतली. पूण इन ऑल वॉर्ड्स आज सगळ्या वॉर्डांनी आज कामां चालू आसा. आनी हांव त्या खातीर आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाच्या डिपार्टमेंटा अंडर हें येता की प्रत्येकदां खंयचीय कामां आसली जाल्यार स्टॉप न करता आमकां वास्कोकारांक जावं सगळ्या गोंयकारांक एक बरो विकास जावचो आनी सगळ्यांचो विकास जावचो. तुमी हांगा पळयत जाल्यार ही बारीक बारीक गल्ल्यो म्हणजे हांगा पसून म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत आमचे बेनिफीट पावपा जाय त्या खातीर सगळ्या कडेन हें कामां चालू आसात. MLA फंडांसून जे काम सायबीण भाटान चालू जाला इंटरलॉकिंग पेवर्स खरी बरी गजाल जी गव्हर्मेंटान काडल्या. बाकी आता एकदां म्युनिसिपालिटीक जो फंड मेळना डेव्हलपमेंट करपाक खंय ना खंय एरिया खंयची तरी चुकता. पूण ह्या फावटी हें बरें जालां बा इवन MLAक पासून एक फंड केल्लो आसा प्रोवायड केल्लो. तितून तेंच्यांनी खंय आमी कावन्सिलर खंय पावूंक ना थंय MLA पावता. म्हणून हें कितें जाता दोगांयचें कॉम्बिनेशन दिवन एक वाडो फूल पेवर्स नाल्यार टायल्स नाल्यार कसलें गटर बिटर आसा जाल्यार ते फूल कंप्लीट जाता. कित्याक लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून हो एक बरो इनिशिएटीव हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराचे सर प्रमोद सावंताचे आनी आमचे UD मिनिस्टर आमदारान हें सांगलां. कित्याक येणाऱ्या ह्या पावसा मागीर भरपूरशीं कामां म्युनिसिपालिटी थ्रू जातले. फूल 25 वॉर्डांनी आमी कामां हाडलेलीं आहा. म्हाका दिसता लास्ट 20-50 मोर दॅन 15 इयर्स 20 वर्सां पयलीं जे सिमेंट घातलेले ते अजून आसा आनी तेजे उपरांत पेवर्स घालपाचे खूब ट्राय केले पूण जावंक ना. पूण आतां थँक्स टू MLA आनीक हे गव्हर्मेंटाक की हे पेवर्स येतात. आमचो गिरीश भाव लेबिना आनी आमची फेवला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज ह्या समारोहाक आमचे पेवर्स घालपाक ती हाजीर जाल्यो आनी आमचे सगळे आमचे भाव भयणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळे हाजीर जाले म्हणून खऱ्यांनीच दाजी बाबाक कालजान देव बरें करूं म्हणटा. जायतीं वर्सां आमी वयताले पेबल्स पेबल्स आमचे फेस्त लागीं पावली म्हणल्यार आमी तेजे फुडें वयताले. पूण तेणें ही फाटी इनिशिएटीव घेवन आयज खऱ्यांनीच तेणें करून दिता म्हूण आमकां प्रॉमिस केलें.